कित्याक मरे स्वर्गेस्त बाब रवी नाईक जेन्ना उलयतालो बांद पाडपाक जाय, उदो दुबाय धाडपाक जाय, जायते जाण आसताले. पण आज परिस्थिती इतली गंभीर आसा. हे जावपाक कारण कितें? द गव्हर्नमेंट हॅज फेल्ड. एल निनो म्हणटाय ती ही जी पळय एक फिनॉमिनन आहा, इट इज हॅपनिंग एव्हरीवेअर अँड प्रॅक्टिकली आयच्या दिसाक महाराष्ट्रान म्युनिसिपल बॉडी हॅव टेकन कन्स्ट्रक्शन स्ट्रायक, दे बेंड देम. हे गव्हर्नमेंटाक पळोवन गेला काय कितें? आज आमचे पीएचसी आहाय, सीएचसी आहाय, जे हे 10 दिसांनी नो वन नोज वेदर इट इज गोइंग टू रेन ओवर. 10 दीस 12 दीस हे मोठाय. सो दिस गव्हर्नमेंट शुड गेट इमिजिएटली इनटू अ प्रिपेअर्डनेस मोड, क्रिएट अवेरनेस. जे वेस्टफूल उदो जे पण सांगता, वेस्टफूल उदक पयले सुवातेर आमची म्हादईचें जे डायव्हर्जन जाता हें बंद जावपाक जाय आशिल्लें. हुंय ना हुंय जरी तर चयल्यार हो सरकार कारणीभूत आसा. ह्या सरकारा विरुद्ध ह्या सरकाराक केसली म्हाका दिसता जे संकल्प पत्राचेर बरयल्लें 24/7 उदक लोकांक मेवतलें म्हणून. मागीर जालें 8 वरां, मागीर जालें 4 वरां. हर घर जल मेळ्ळें. जल हुंय आहा, नोडू ना सारको, जलान हुंयच मेळटलें. सो ह्या सरकाराचें कांयच ह्या गोंयकाराचेर लक्ष ना. हांकां फक्त ह्या भाड्याच्या भायल्या लोकांक हेल्प करपाक, खास करून ह्या जे टीसीपीन चल्ला ज्या पद्दतीन अनप्लेन डेव्हलपमेंट. पणजीच्या शारान सगळे टँकर राज, वॉटर टँकर राज. अरे उदो हुंयच्यान हाडले कांयच खबर ना. आनी इमिजिएटली हेमी स्टेप्स घेवन इमिजिएटली नोटिफाय करपाक जाय. कलेक्टर शुड नोटिफाय ऑल दीस प्लेसीस. कित्याक डेव्हलपमेंट जातलें पण उदो जर येना जाल्यार मनीस मरतले, पातीशेर जातले. आनी हे फॅमिन सिट्युएशन आमी उलयल्लें ह्या सरकाराक पडोवंक.